अनुसूचित जमाती खातीर राजकीय आरक्षण मिशनान 15 दिसाचो अल्टिमेटम जारी करून बेगोबेग कारवाय करपाची मागणी केल्ल्यान गोय सरकाराचेर दबाव वाडत आसा। ह्या पंगडान राज्य केंद्राकडेन समन्वय साधून विधानसभेन अनुसूचित जमातीच्यो राखीव सुवात्यो अधिसूचित करपाक सुरवात करची असो उलो मारला। ह्या कायद्याक कांय म्हयन्या आदी राष्ट्रपतीची मान्यताय आणि राजपत्राची अधिसुचोवणी मेळ्ळी तरी ताची अंमलबजावणी प्रलंबित आसा। 2027 वर्साच्या विधानसभा वेंचणुके पयलीं कळाव जाल्ल्यान एसटीच्या राजकीय आरक्षणाचेर परिणाम जावं शकता अशी शिटकावणी मिशनान दिल्या। थारायल्ली तारीख कळोवपा खातीर आनी आनीक कळाव करिनासतना प्रक्रिया पुराय करपा खातीर बेगोबेग पावलां उबारपाची मागणी तांणी केल्या। प्रेस कॉन्फरन्स हाजीर आसात। हांव प्रेसिडेंट ऑफ मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्रायब ऑफ गोवा। म्हजे उजवे सायडीक आसात बाब गोविंद शिरोडकर, बाब जोसफ वास, उपासक गांवकर, पाश्कल आनी आमचे हेर वांगडी। आयज हे प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचो मुद्दो म्हटल्यार तुमकां खबर आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटान ऑगस्ट 2025 the readjustment of representation of scheduled tribe in assembly constituencies of the state of Goa Act 2025 पास केल्ले। आज मागीर त्या उपरांत ते कायद्याक प्रेसिडेंटाची सायन मेळ्ळी, एसेंट जाली। आज 6 म्हयने जातात तरी आसतना 8 म्हयने जातात तरी आसतना तो सेंट्रल गव्हर्मेंटान जे मुखावेलें कितें करपाक जाय आशिल्लें तें आजुनूय केलें ना आनी तेका लागून जे आमकां रिजर्वेशन मेळपाक जो प्रोसेस करपाक जाय आशिल्लो तो आजुनूय चालीक लागना। आतां द रिएडजस्टमेंट ऑफ रेप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्रायब इन असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीज ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा 2025 सेक्शन 2 अशें म्हणटा, इट शॅल कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गव्हर्मेंट मे by notification in the official gazette appoint. Now, though 8 months have been passed, the central government is yet to notify when the act will come into force. आता तेका लागून जे मुखार जे कितें करपाक जाय आशिल्लें तें आजुनूय चालीक लागना। आता कायद्या प्रमाणे सेन्सस म्हटल्यार कमिशन म्हटल्यार इलेक्शन कमिशन नोटिफाय केला। सेन्सस म्हटल्यार लास्ट सेन्सस मीन्स द सेन्सस हेल्ड इन इंडिया इन 2001। तरी आसतना सरकार आजुनूय एक्ट चाली लावपा खातीर जे फर्दर नोटिफिकेशन काडपाक जाय आशिल्लें तें काडना। त्या खातीर आज आमी हांगा प्रेस कॉन्फरन्स आपयलां आनी वी आर डिसअपॉयंटेड। The ST communities of Goa are disappointed the way our government, state government and the central government is acting. Now, Goa government, even our CM has at the time of parliamentary election, they even share pedas. त्यांनी पेडे वाटले की आमचे जे रिजर्वेशन हा जाल म्हणून, पूण आजुनूय जो कायदो जावपाक जाय आशिल्लो पुरायेन आजुनूय जाल्लो ना आनी जी ऑथॉरिटीज ज्यो कामाक लागपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो कामाक लागनात। म्हणटकीच आमी जे आदिवासी आसात तांकां घटनेन अधिकार आसुनूय अंडर आर्टिकल 332 वी आर एंटायटल फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट इन द लेजिस्लेटिव असेंब्लीज इन द स्टेट ऑफ गोवा एंड इन स्पाइट ऑफ we were notified as scheduled tribe in 2003 and now almost 23 years have been passed. We were notified, we were declared as scheduled tribe of Goa. We are yet to get the constitutional benefit under article 332 of the constitution. So to regret or to condemn the act of the government, this press conference has been called by us. Now further I call upon our spokesperson. आता दोतोरांनी सांगले त्या प्रमाणे फाटी जेन्ना आमचे जाल्ले
हे बिल जेन्ना पास जाल्लें तेतून अशें म्हणजे बाकीच्या सगळ्या पेपरांनी एक दाखोवपाक काडलेलें आसा हे 5 ऑगस्ट 2025 हे बिल पास जालें आणि लगेच आमचे दिल्लीचे माननीय प्रेसिडेंट तांणी ताका एसेंट दिलो. आता एसेंट दिल्या बरोबर जो कितें एक्ट जो तेंच्यांनी पास केलो त्याच्यानुसार लगेच गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियान एक नोटिफिकेशन काडपाक जाय आसलें जितून जे आमचे इलेक्शन कमिशन आसा न्ही तांकां ऑथरायज करपाचें की तुमी फुडलो जो हें आसा प्रोसिजर सुरू करा म्हणून. ही सादी गोष्ट आमचे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया आणि गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा फक्त 4 ओळीचे नोटिफिकेशन ते एक्झिक्यूट करपा खातीर 5 ऑगस्ट ते आयज पर्यंत 8 महिने जाले कांयच कितें करिना फुडलो कांयच प्रोसिजर करिना. म्हणून आमच्या एसटी समाजाच्या मनान एक दुबाव निर्माण जाता तो असो खरेंच या सरकाराची आणि त्याच बरोबर आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणा यांची खरीच मानसिकता आसा काय की जे 2027 जे इलेक्शन जातलें तेतून आमकां ते रिप्रेझेंटेशन दिवपाचें म्हणून. कारण अशें आसा हे नोटिफिकेशन काडल्या नंतर कारण आमचो सगळो डाटा जो आसा आमचो सेन्सस जो आसा कितें आमचे फिगर जे आसा ऑलरेडी अवेलेबल आसा गव्हर्नमेंटा कडेन. एक 2-3 महिने सुमार लागतले हो सगळो प्रोसिजर करपाक. सो हे आडेवेडे कित्याक घेता हितून आनीक एक दुबाव निर्माण जाता तो असो की आता ज्या मतदारसंघांनी म्हणजे आमचे लायकली टू बी नोटिफायड त्या हितून आता ते जनरल जे कोण हे आसा त्यांचो सरकाराचेर दबाव आसा काय जे सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचेर हे हाडटा अथवा गोवा गव्हर्नमेंटाचेर आमच्या हितून आसा ते तेंचेर दबाव हाडटा आणि तेंचे लाड पुरोवपा खातीर हे सरकार जे आसा अथवा सेंट्रल गव्हर्नमेंट जे आसा ते हो फुडलो प्रोसिजर करिना. दुसरे आता आमचे ट्रायबल मिनिस्टर जे आसा डॉक्टर रमेश तवडकर हे आता हे जाल्ल्याक 3 वेळा दिल्लीक वचून आयले आमी. हांवूय आशिल्लो बाकीचे आमचे वांगडे आशिल्ले. वता थंय आमी लॉ मिनिस्टराक मेळटा लॉ सेक्रेटरीक मेळटा सांगता तांकां हे इतके सोपे आसा 4 ओळीचे हे काडपा खातीर तुमचे वता कितें. केन्ना म्हणटा तुम्ही हेचो सीएमाचो हे हाडला नोट हाडला म्हणजे कितें आसा एक दुबाव निर्माण जाता जेन्ना तुम्ही अश्यो गोष्टी करता ते तुमचें काम न्ही. आणि आता कितें केलां गोवा गव्हर्नमेंटान आपल्या वयलो बॉल काडून कितें केल्लो आसा आता ते सगळे आहा ते सेंट्रल गव्हर्नमेंटा कडेन आसा तेंचे कडेन आसा. आमची जबाबदारी सोंपली अशें जाता. तुमकां जर आमची जर खरीच जर कळकळ जर आसा आसत सीएमान पर्सनली बाबा तो मॅटर आसा तो हांगासर पाणी खंय मुरता हेची चौकशी अरे कितको व्हडलो एक्सेस आसा. फाटीं मेळ्ळे आमी जेन्ना हें बील हाडच्या पयलीं माननीय आमचे गृहमंत्री आसा अमित शहाक मेळ्ळे तेन्ना बरें मेळ्ळें न्ही. बील हाडलें म्हणजे बील कितें आता फुडलो जो सेन्सस जातलो त्या सेन्ससान आमकां घेवन आनी 7-8 वर्सां काडून मागीर तुमी रिजर्वेशन दितले असो प्रकार. तेन्ना इनफ इज इनफ म्हणजे पडटा. आनी आमच्यांनी हो अन्याय जो आसा सो सोसूंक जावचो ना. तुम्ही पॉलिटिकली आमकां हांगसर टार्गेट करपाचे प्रयत्न करता त्याच बरोबर आयज गोंयांत जें कितें चल्लां थंयसर फक्त आनी फक्त आमचे ट्रायबल लोक जे आसा टार्गेट जाल्ले आसा जागांच्या बाबतींत सगळ्या बाबतींत. तेन्ना आमी एक शिटकावणी दिता गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया
त्याच बरोबर आमचो गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा आसा तांकां एक शिटकावणी दिता, तुम्ही आमचो अंत पळोवं नाका. आम्ही 10 दीस म्हटल्यार न्ही डॉक्टर, 15 डेज, एक 15 दिसाची मुदत दिता. 4 वळीचे नोटिफिकेशन आसा, त्या बरोबर इलेक्शन कमिशन आसा ते कामाक लागतले. जर तर तुमकां जर कामाक लावपाचें जर ना जाल्यार फुडलो विचार आमी कितें आसा तो करता. म्हणजे कशा प्रकारची तेजी हें आसतली ती आतांच आमी तुमकां सांगना, कळ्ळें न्ही. पूण जें जातलें आंदोलन हें खूब आनी खूब उग्र जातलें हें हांव सरकाराक सांगूंक सोदतां. देव बरें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.